समोर मोठा आमची तोंडा उलासना सोय सोय सोलेस मोरा. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. तुमकांय हांव दिता. आयचे मीस देवाकार गादीवन भेटयता फ्रांसीस बारेटो आनी फामील ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर रुजाय सायबिणीचे विनवणेंत देवाचो आशिर्वाद बेसावा मागुया. दुसरें तेसांव देवाकार गादीवन आपलो वाडदीस संभ्रमता पसिटा परेरा. ही आमचे भयणीचेर रुजाय सायबिणीचे विनवणेंत देवाचो आशिर्वाद बेसावा मागतना कुडी आत्म्याची भलायकी तिका मागुया. तशेंच मागूंक लायल्या आपले पासत आंतोनेता परेरा. आपल्या लोकनीक दिसाचो वार्षिक दीस संभ्रमता ऑल्विन आनी सेलिया. तांचेर तांच्या लोकनीक जिविताचेर रुजाय सायबिणीचे विनवणेंत देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी आमचे माई रुजाय सायबिणीच्या 6व्या नोवेनांत भितर सरल्या. आमची मुळावी दोतोन आमकां शिकयता की आमी एक पवित्र कातोलीक आनी आपोस्लिक पवित्र सोबा. आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी हे पवित्र सोबेचे वांगडी जाल्या. आमची आवय आंकवार मारिया पयले पवित्र सोबेची वांगडी जाल्या. आमचे वांगड्यां बरोबर असलें जिवीत जियेलें. पवित्र आत्म्याचे सुफृतीन ती गाबरोलोली कशी न्हय पूण काळजीदार, एक मोनाची आनी मागड्यान तीर आसली. ही चिंतना मोनान दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा रुजार सायबिणीचे विनवणेन पवित्र सोबेन नवसोरी हाडुया आनी एकचाराची कातोलीक आनी पवित्र सोबा बांदुया. आयज आमी हेच पवित्र सोबेचे वांगडी कशे शेणमोळी काळजाची न्हय पूण पयले पवित्र सोबे सारकी जिवंक देवाचो आदार आनी बळ ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन कोतकोत्यान आमकां मागुया. मंगळ बाबडीनो, आमचे भयणीन उद्गारलोली भावना आमची करुया. तेच भाशेन ह्या मिसांत रुजाई सायबिणीचे विनवणेंत आमच्या घोराब्याक शांती आनी सवस्काय मागुया. जी कोण परदेसांत आसात, बावूर करतात, तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. पिडेंत आसात, कोश्टवतात, तांकां कोश्ट सोसूंक सायबिणीचें बळ मागुया. आनी आमच्या भुरग्यांक आनी फामिलीक जेजूचें आनी सायबिणीचें बेसांव ह्या मिसांत मागुया. आनी हे पवित्र रितींत फावो ती पोरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं.
देवा आमच्या बापा, खोमिरा भाशेन संवसार बदलूंक आनी ताका नवें जिवीत दिवंक शुभ वर्तमानाचें उतर तुवें आमकां दिलाय. तुजे येवजणे प्रमाणे भावार्थाची अदीक व्हड संख्या संवसारी कारबारी आनी राटावडी चलोवन समाजाचे प्रगती खातीर वावुरतात. क्रिस्ती जिवितान खोतखोतोन सदांच आपल्या कामा वरवीं संवसारांत तुजें राज स्थापूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणींनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून पुनर्जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सगल्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताची गोटी प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखना. आनी जरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोटी प्रमाणे जियेतना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेले आनी आतां सगळें नवें जालें. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेंत परतून हाडल्यात आनी हें संदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुन्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोबें आसलो आनी मनशाचीं पातकां तांचेर तापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेंत परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश परगडचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव असो तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतर हें. देवाची उद्गार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो उद्गार. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणी कर. सगल्या मोनान, कालसान आनी शोकतेन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगल्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकुट घालता. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट कोन पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो, ताचो रोज सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या तायन ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस आसात, तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. उद्गार. सर्वेस्पोराचो
म्हजें काळीज तुजे कुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. Sorves por tumcei soveasu. Duca pormore Jesu Christa ceiu portoman. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो 2 वसुलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळयोवन म्हणलें, जाकेव, बेगी देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हे पळयोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आत्तांचे आत्तां म्हजे गिरेजकायचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत, तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगळ बाबडीनू, सुरवातेक आमी आयकला आयच्या नोवेनाचो विशय. रुजाई सायबिणीचे विणवणेन पवित्र सुभेंत नवसोरणी हाडुया आनी एकचाराची कातोलीक आनी पवित्र सभा आमी बांदुया. आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय खेरीत भाशेन 2 मुद्द्यांनी वांटलेलो आसा. पयले सुवातेर नवसोरणी हाडुया आनी दुसरे सुवातेर 3 शेगूण जे पयलीं क्रिस्तांवां थंय आसलोले ते 3 शेगुणां वरवीं आमची पवित्र सभा भोव करून आमची नावेलीची पवित्र सभा बांदून हाडुया. पयलो मुद्दो आमी घेवया आनी हाचेर आमचो नियाळ फुडें व्हरुया. नवसोरणी हाडुया. आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता जिवितांत नवसोरणी हाडूंक, बदलणी हाडूंक. एका मनशाचें जिवीत तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ह्या मनशाचें नांव जावन आसा बाबासाहेब आंबेडकर. मोगळ बाबडीनो, बाबासाहेब आंबेडकराक आमी म्हणटा ही इज द बिल्डर ऑफ मदर इंडिया. भारता पासत जायतो तो वावुरलो, भारताची प्रगती करूंक जायतो वावुरलो. दॅट्स वाय ही इज कॉल्ड द बिल्डर ऑफ मदर इंडिया. उपरांत मोगळ बाबडीनो ताणें सुटके पासत, एकचारा पासत आनी भावपणा पासत तो वावुरलो. He believed in these things, especially in liberty, equality and fraternity. तिसरी सुवातेर मोगळ बाबडीनो ताका जाय आसलोले समाजान बदलणी हाडूंक, ताका जाय आसलोले समाजान जे कितें जाती काती विशीं भेदभाव चलताले तें बंद उडोवंक. And he did it. खेरीत भाशेन तो वावुरलो जे कितें समाजान जाती काती विशीं वेगळोचार आसलोले ते खेरीत भाशेन नपयत करूंक तो वावुरलो. आनी चड शेवटी मोगळ बाबडीन तो वावुरलो गरिबा पासत. आमी म्हणटा ही वर्कड फॉर द पुअर, ही वर्कड फॉर द मार्जिनलायज्ड.
3 कॉन्ट्रिब्युशन सारकें तेजें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या भारतांत पयले सुवातेर ही वर्कड फॉर द लिबरेशन ऑफ दलित्स अँड अनटचेबल. त्या काळार आमी जाणा जे अनटचेबल्स आसलोले, अछूत आमी म्हणटाले, तांकां कितें भाशेन देव मंदिरांत वो जावं पब्लिकांत येवंक तांकां परवानगी नासलोली, तांकां कुशीन दवरताले. दे वर ऑस्टसायज्ड. आनी असल्या मनशांक मोगल बाबडीनू बाबासाहेब आंबेडकरान लागीं हाडले. दुसरे सुवातेर ही ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आमी भारताचो घटक म्हणटा तें ताणें घडोवंक वो बरोवंक ताणें आदार केलो. आनी तिसरे सुवातेर द रिवायवल ऑफ बुद्धिजम. जे बुद्धिजम उणें जायत वताले, कितें भाशेन ताणें समाजान परतून नव्यान ते जिवाळ केले. मोगळ बाबडीनू ह्या महान मनशाच्या आदारान आयज आमच्या भारतांत शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब्स हांकां गव्हर्मेंट जायत्यो सवलती दितात ह्या मनशाक लागून. आमी म्हणटा ह्या असल्या मनशाक खेरीत भाशेन गव्हर्मेंट आदार करता, कित्याक तांची आर्थीक परिस्थिती सुदारूंक. मोगळ बाबडीनू आमच्या समाजांत आनी जायते असले मनशां आमकां मेळटात. देखीक मदर तेरेसा, जी गरिबा पासत वावुरली, जी दुयेंता पासत वो दुयेंती पासत ती वावुरली. उपरांत आमकां मेळटा महात्मा गांधी. असले जायते मनीस आमकां आमच्या समाजान मेळटात, जाणी बदलणी हाडूंक, समाजान नवसरणी हाडूंक जायते ते वावुरले. आमच्या समाजाचेर, आयच्या समाजाचेर नदर मारुया. आसात गाय असले मनशां जे समाजांत बदलणी हाडटात ते? पळय आसात. जायती मनशां समाजांत बदलणी हाडटात. भोव करून आमचे थिंकींग पॅटर्न चेंज करूंक जायते फावटी पर्यावरणा पासत ते झुजतात. आमी म्हणटा सोशल इश्यूजा पासत झुजतात. मोगळ बाबडीनू असल्या मनशांक आमी कितें करता? डू वी हेल्प देम? डू वी गिव अ सपोर्ट? आमी तांकां आदार दिता काय आमचो? एक प्रश्न आमकांच आमी विचारुया. डू वी हेल्प देम? ओ जायते फावटी आमी तांकां फातरावन केरीत भाशेन तांचेर किकोंत करून तांकां आमी सायडलायन करता. वी हॅव टू आस्क दीस क्वेश्चन. कित्याक असले मनीस बदलणी हाडूंक, समाजांत नवसरणी हाडूंक वावुरतात. हीच परिस्थिती आमी आदल्या काळार देखून पळयता आनी जेजूच्या काळारूय अशेंच घडलोलें. ही खुणां घेवन आमी देवाच्या उतराचेर नदर मारुया. आयचें पयलें वचप आमकां बागेवन पावलो आमकां उगडास करता. देव मनशाची वो मनशाचें पातक पळयना. देव मनशाचें पातक पळयना, पूण क्रिस्तासोवे सगळ्या मनशांक आपले वेंगेन घेता. मोगळ बाबडीनू दुसऱ्या उतरांनी कोणूय पातकी आपलें जिवीत बदलूंक सोदता वा आपणाची जिवीत नवसरूंक सोदता जाल्यार त्या मनशाक आपले वेंगेन घेवंक देव सदांच तयार. आपणाचे हात उक्ते करूंक ताका वेंगेन घेवंक सदांच देव तयार. आनी कोरिंताच्या शहरांतूय बागेवन पावलो हीच संदेश, होच संदेश ह्या लोकांक फावो करता. आतां आमी जाणा कोरिंत शार एक नांव वसतें शहर आसलोलें. थंय धक्को आसलोलो, जंय बोटी लागताली. आनी धक्को लागता म्हणटच जायतो वेपार धंदो थंय चलतालो. आनी ह्या वेपार धंद्या सांगाता प्रॉस्टिट्युशनूय वायटूय चलतालें, नागवण्यो चलताल्यो, चोरयो चलताल्यो. मोगळ बाबडीनू असल्या परिस्थितीन क्रिस्तांव लोक लेगून जे बागेवन पावलून पयल्या व्याजीन तांकां क्रिस्तांव केलेले ओ लोक लेगून ह्या वायटांत मोगळ बाबडीनू भागी आसलोलो. आनी ह्याच पासत बागेवन पावलो परतून ह्या लोकांक चीट बरोवन सांगता, जे तुमी करतात ते करिनाकात. तुमचें जिवीत नवसरात. जेजू क्रिस्तासोवे तुमकां नवें जिवीत फावो केलां तें बाळगून दवरात, तें ओगडायनाकात. आनी परतून जेजू सोरशी परतून येयात म्हणून तो तांकां शिडकायता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारुया. आमी जाकेवसाची खबर आयकल्या. ही जाकेवसाची खबर आमी 3 मुद्द्यांनी नियाळ करुया. पयलो मुद्दो, देवाची काकलूत उपपोट सगल्या पातक्यांक फावो जाता. देवाची काकलूत उपपोट सगल्या पातक्यांक फावो जाता.
In the eyes of God, there is no unreachable sinner. In the eyes of God, there is no unreachable sinner. मोगळ बाबडीनू जेजू मोरूंक वेचे आदी 3 पावट शिसांक आपणाच्या मरणाची खबर सांगता. आनी आयचे वाचप हांवें वाचला लुकाचे शुभ वर्तमान 9 आवेसवोर. आनी मातशे पयले 1-2 आवेसवोर पयलो आमी पळोवंक गेल्यार थंय जेजू तिसरे पावटी आपणाची मरणाची खबर ह्या शिसांक सांगता. आनी उपरांत जेरिको नगरांत भितर सरचे आदी तो एका कुड्ड्याक बरो करता. दाखोवंक सोदता की इस्रायल पोरजा आजून पासून तांचे दोळे उखळूंक ना, आजून पासून तांणी जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक ना. आनी उपरांत तो जेरिको नगरांत भितर सरता. मोगळ बाबडीनू जेजूच्यान जेरिको नगरांत भितर सरचे आदी डायरेक्टली जेरुजलेमान भितर सरूंक जातालें, पूण तो जेरिको नगरांतावन जेरुजलेमान भितर सरता. आनी हें करूंक जेजूक पुरतें कारण आसलेलीं, 2 पुरतें कारण. आनी तें म्हणल्यार पयलें नवसरणी जेरिको शाराची आनी नवसरणी झाकेवसाची. नवसरणी जेरिको नगराची आनी नवसरणी झाकेवसाची. आतां नवसरणी जेरिको नगराची कित्याक सांगता? जरी तर तुमी आदल्या कोरारांत जोशुआचें पुस्तक वाचल्यार 6व्या आवेसवरांत 26वी ओळ आनी तेच भाशेन 1 Kings 16:34 हें वाचल्यार थंय आमकां मेळटा जोशुआ फिट द बॅटल ऑफ जेरिको. जोशुआ केरीत भाशेन झुजलो जेरिको नगर केरीत भाशेन घेवंक आपणाच्या ताब्यांत. आनी ताब्यांत घेतल्या उपरांत तो जेरिको शाराचेर शिराप सोडटा. ही कर्सेस द सिटी ऑफ जेरिको. मोगळ बाबडीनू आतां जेजू जेरिको नगरांत भितर सरता केरीत भाशेन जें आदल्या कोरारांत शिराप घातलोलें जोशुवेन तें शिराप काडून उडोवंक जेजू जेरिको नगरांत भितर सरता. ही वॉन्टेड टू चेंज द मायंडसेट ऑफ द पीपल. आनी ह्याच पासत जेजू भितर सरून झाकेवसाचो आदार घेवन ह्या लोकांचें मन तो बदलता. ही चेंजीस द मायंडसेट ऑफ द पीपल. दुसरो मुद्दो हो दुसरें पुरतें कारण तें म्हणल्यार zacchaeusची नवसरणी. मोगळ बाबडीनू आमकां लुकास सांगता zacchaeus वॉज अ टॅक्स कलेक्टर. आतां टॅक्स कलेक्टर कोणें केलो ताका? टॅक्स कलेक्टर ताका रोमी शारांत आसलोल्या ऑफिशल्सान केलोले. म्हणटच रोमी शारांतले लोक अशेंच जुदेव धर्माच्या लोकांक धरताले आनी तांकां ऑफिशल करताले. आमी जाणाव आदी 17व्या शेंकड्यांत ब्रिटीश भितर सरले आनी ब्रिटीश यूज्ड डिवायड एंड रूल पॉलिसी. कित्याक तांकां राज करूंक जाय आसलोलें आनी हेंच मायंडसेट रोमी सरकाराचें आसलोलें. म्हणटच ते जुदेव धर्माच्या लोकांक धरताले आनी तांकांच ऑफिशल करताले, तांकां टॅक्स कलेक्ट करपा लायताले. आतां टॅक्स भरपाक कोणाकूच नाका, म्हाकाय नाका, तुकाय नाका. जायते फावटी गव्हर्मेंट आमचे टॅक्स काडटा तेन्ना आमी वाजयता. मोगळ बाबडीनू त्या काळारूय तशेंच जालें. zacchaeus ह्या लोकांचे टॅक्स काडटालो म्हणटच लोक वाजयतालो, लोक बेजार जातालो. दे यूज टू कर्स zacchaeus. दे यूज टू ऑस्टसायज zacchaeus. zacchaeuसाक कुशीन दवरताले, zacchaeuसाक बोगलेकूच घेयनासलोले. आनी मोगळ बाबडीनू zacchaeus wanted to change his life. zacchaeus wanted one chance. ताच्या जिवितांत एक चान्स ताका जाय आसलोलो ताचें जिवीत बदलूंक. आनी जेजू मोगळ बाबडीनू ताका हो सोयेक दिता ताचें जिवीत बदलूंक जेजू ताका सोयेक दिता आनी तो आपणाचें जिवीत बदलता आनी नव्यान तें बांदून हाडटा. दुसरो मुद्दो, पयलो मुद्दो आमी आयकला. दुसरो मुद्दो आमकां सांगता देवाक सोदतल्यांक देवाची नदर पावता. देर आर नो unsought seekers. देवाक सोदतल्यांक देवाची नदर पावता. मोगळ बाबडीनू zacchaeus जेजूक पळोवंक सोदतालो, ताका मेळूंक सोदतालो. ही वॉज सो डेस्परेट टू सी जीजस. कित्याक तो जाणा आसलो तो ओड पातकी, लोक ताका बोगलेक घेयन आसलो. दॅट्स वाय ही वॉन्टेड टू सी जीजस. ही वॉन्टेड टू चेंज हीज लायफ. आनी मोगळ बाबडीनू जायतो तोजवीज कोत्ता. पयले सुवातेर आमी जाणाव त्या काळार ऑफिशल्स म्हणटा तेन्ना ते लांब ड्रेस न्हेसताले. आयज आमी यादनीक लांब लोब न्हेसतात, ते त्या काळार लांब ड्रेस न्हेसताले, सायन ऑफ रेस्पेक्ट. आनी जे कोण
हे लोभ वयर काडून धांवतात ताका खेरीत भाशेन लोजेन ते घालताले. म्हणटूच झाकेऊस आमकां लुकास सांगता जेजूक पळयोवंक तो धांवून गेलो आनी धांवता आसतना मोगळ बाबडीनो आमच्यान लोभ सकयल दवरून धांवूंक जायना. लोभ वयर काडून धांवंक पडटा. म्हणटूच तोवूय लोभ वयर काडून सगळे लॉस सांडून जेजूक पळयोवंक धाडटा, जेजूक पळयोवंक वयता. दुसरे सुवातेर आमकां लुकास सांगता तो रुमडेच्या झाडाचेर चडलो. मोगळ बाबडीन रुमडेच्या झाडाचेर खंयच्याय झाडाचेर कोण चडटात? व्हडले मनीस चडोनात, चड करून धाकटे भुरगे आसात ते चडटात. चिल्ड्रन युजली क्लायम द ट्री, नॉट दी अडल्ट्स. मोगळ बाबडीनो झाकेऊस सगळे लॉस जाणून भुरगो जावन त्या झाडाचेर चडटा, रुमडेच्या झाडाचेर चडटा. दाखोवंक सोदता की ही बिकम्स स्मॉल, तो सगळ्याहून ल्हान जालो. मोगळ बाबडीनो हाचो परिणाम कितें काय? जेजू ताका पळयता आनी जेजू मनानूच म्हणटा माय मिशन इज अकम्प्लिश्ड. हांव जे कारणांक केलोलो तें म्हजें कारण खेरीत भाशेन साकार जालें. म्हाका झाकेऊस दिश्टी पडलो आनी झाकेऊसाक तो उलो मारता. एक्चुली झाकेऊसाक तो वळखनासलो. ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ही न्यू फ्रॉम इटर्निटी. आदले काळार सावन तो जेजू, कित्याक जेजू देव आसलोलो, आमी जाणो जेजू देव. आनी तो झाकेऊसाक वळखता, झाकेऊसाक नांवान वळखता आनी म्हणटा झाकेऊस देवून ये, आयज म्हाका तुमगेर रावंक जाय. उगडा सोरया मोगळ बाबडीनो जेजू ह्या पातक्या मनशागेर रावंक गेलो आनी हांगासर लोकूय म्हणटा आरे हो पातक्या मनशागेर रावंक गेलो मरे. उगडा सोरया एक पातक्याचो इश्ट व्हडलो पातकी. सो जेजू लॉज भोगूंक तयार जालो. ही एक्सेप्टेड द शेम ऑफ बीइंग अ सिनफूल. मोगळ बाबडीनो पातकी मनशागेर तो रावंक गेलो. तांचें जिवीत ताणें बदललें आनी झाकेऊसाक ताचें जिवीत बदलूंक ताणें खेरीत भाशेन नवसरणी हाडूंक ताका आदार केलो. तिसरो मुद्दो, देव सगळ्यांक जिवीत बदलूंक, नव्यान जिवीत बांदूंक सोयेक दिता. देर आर नो अनचेंज्ड बिलिवर्स. सगळ्यांक आमकां मोगळ बाबडीन देव सोयेक दिता. म्हाका आनी तुका देव सोयेक दिता. झाकेऊसाकूय देवान सोयेक दिलो. देवान जेजून झाकेऊसाक म्हणूंक ना आरे तूं पयलें तुजें जिवीत बदल आनी मागीर हांव तुमगेर रावंक येतलो. ना, जेजून तशें सांगूंक ना. जेजून ताचेर मोगाची नदर मारली आनी म्हणलें झाकेऊस बेगीन देंवन ये, आयज म्हाका तुमगेर रावंक जाय. मोगळ बाबडीनो हाचो परिणाम कितें जालो काय? झाकेऊसान आपणाचें जिवीतूच बदललें आनी आमकां शुभ वर्तमान सांगता. तो जेजूक सांगता, लोकांकूय सांगता हांवें कोणाक फटयला नागयला जाल्यार चोपट पोत्तून दिता आनी गरिबांक म्हज्या गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो दिता. मोगळ बाबडीनो प्रॅक्टिकली ही वॉज पुअर, प्रॅक्टिकली ही बिकेम पुअर. पूण उगडा सोरया जेजूच्या मोगान आनी जेजूच्या दोयाळपणान तो गिरेस्त जालो. जेजूच्या काकलुतीन तो गिरेस्त जालो आनी उपरांत जेजू थंय लोकांक आनी झाकेऊसाक सांगता तर आयज ह्या घराक म्हणजे झाकेऊसाक आनी तशेंच जेरिको नगराक खेरीत भाशेन तारण फावो जालें. आयज ह्या घराक तारण फावो जालें. दी एन्शंट कर्स जे शिराप आसलोले आदल्या घरान जे जेजुवेन घातलोले तें खेरीत भाशेन जेजू मोडून उडयता. आनी उपरांत जेजू सांगता मनशाचो पूत तारूंक आयला, मनशाचो पूत सांडलोल्यांक तो सोदूंक आयला. मोगळ बाबडीनो ह्यो 3 मुद्दे आमी आमच्या मनान दवरुया आनी नवसरलोले मनीस जावंक आमी वावरुया. इग्रोज मात आमकां जाय ती सोयेक दिता. एवरीबडी हॅज अ सेकेंड चान्स टू लिव. सगळ्यांक आमकां गरज आसा दुसरे फावटी जिवंक आनी इग्रोज मात आमकां फावो करता. जेजू कुर्सार मेलो हात विस्तारून परतून आमकां वेंगेन घेवन आमचें जिवीत नवसरूंक आनी इग्रोज मात आमकां फावो करता कुमसाराचें साक्रामेंत. मोगळ बाबडीनो कुमसार जायात, कुमसार जायात, तुमचें जिवीत बदलात, तुमकांच बरें आनी खेरीत भाशेन समाजांतूय तुमी नवी मनशां जावंक पावतलीं. ह्या विशयाचो दुसरो मुद्दो वो दुसरे भाग आमकां सांगता एकचाराची कातोलीक आनी पवित्र सभा आमी बांदुया. एकचाराची कातोलीक आनी पवित्र सभा आमी बांदुया. मोगळ बाबडीनो हो जावन आसा देवाच्या उतराक
आनी नवसरलोल्या जिविताक आमचो जबाब. 4 वस्त तुमच्या मनान घालूंक सोदता, बरे भाशेन मनान दवरयात. पयले सुवातेर PPC नावेली PPCचे रिकॉन्स्टिट्यूशन परतून नेमणूक जावची आसा. मेन इलेक्शन टीम आमच्या समुदायांनी येतले बरे मनीस वेंचून काडूंक. मोगाळ बाबडीनो, बरे मनीस वेंचून काडूंक आमी खेरीत भाशेन पादवीगाराक आमी आदार करुया. कित्याक आमकां जाय आमची नावेलीची इग्रोज सुडसुडीत इग्रोज जालोली आमची इग्रोज जाय. आमकां खेरीत भाशेन एकवटान जियेलेली इग्रोज जाय. म्हणटच असले बरे मनीस आमकां वेंचून काडुया जे आमचे जिवीत बरें करतले, पादवीकाराचें जिवीत बरें करतले, आमच्या फिरगोजकारांचें जिवीत बरें करतले. असले मनीस आमी वेंचून काडया. न्हय आमचें जिवीत कोडू करतले, फिरगोजकारांचें जिवीत कोडू करतले वो जावं पादवीकाराचें जिवीत कोडू करतले. आमकां असले मनीस नाकात, आमकां बरे मनीस जाय. म्हणटच मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना ही नेमणूक जाता तेन्ना बरे मनीस वेंचून काडून तुमी खेरीत भाशेन आदार करात. ओ म्हाका कित्याक पडला ते काडटले. मोगाळ बाबडीन जरी तर आमी हो एटिट्यूड घेवन आमी फुडें सरोना जाल्यार शुअरली वायट मनीस फुडें सरतलो आनी मागीर कांयच बरेंपण येवचें ना. म्हणटच फुडें सरात. जेन्ना सगळे 10 जाण एकठांय येवन एक बरो मनीस वेंचून काडटा खेरीत भाशेन ते आमच्याच फायद्याक पडटा. म्हणटच न्यू PPC रिकॉन्स्टिट्यूशन जावचें आसा. बरे मनीस वेंचून काडूंक यादनिकाक आमी आमच्या गवड्याक आमी आदार करुया. दुसरे सुवातेर म्हज्या जिविताची आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताची आमी बदलणी करूंक वावरुया. जेन्ना हांवूच म्हजें जिवीत बदलता, हांव फामिलींत एकचार हाडूंक वावुरता. म्हाका पडलोले आसा म्हज्या फामिलीचे. आय थिंक अबावट माय फॅमिली. मोगाळ बाबडीनो, हांव म्हज्या शेजाऱ्याक एकवट हाडूंक वावुरता. जेन्ना हांव बदलणेचो मनीस जाता म्हज्या फामिलीन, जेन्ना हांव एकवट हाडटा तेन्ना हांव म्हज्या शेजाऱ्याकूय एकवट हाडूंक वावुरता. वो जावं म्हज्या वाड्यांतूय हांव एकवट हाडूंक वावुरता. कित्याक म्हाका जाय ही सगळीं एकठांय उलोवली. म्हाका जाय, म्हाका काळजी आसा ह्या सगळ्या लोकांचे. म्हज्या शेजाऱ्याक रावता तांची खेरीत भाशेन म्हाका हुस्को आसा. तांकां खेरीत भाशेन हांव बरो करता. मोगळ बाबडीनो, तांकां हांव दूख दिना. मोगळ बाबडीनो, अशें जेन्ना हांव करता तेन्ना पयल्या क्रिस्तांवां भाशेन म्हजें जिवीत जावंक पावता. आय बिकम लायक फर्स्ट अर्ली क्रिश्चन्स. आदली क्रिस्तांव आमी जाणाव एका मनाची आनी एका काळजाची आहलोली. एकचारान ती जियेताली, एकामेकाक ती भागां हाडटाली. मोगाळ बाबडीनो, पळोवया म्हज्या शेजाऱ्याक कोण गरीब आसा वो कोण खेरीत भाशेन कश्टवता ताका आदार करुया. जो कोण दुयेंत आसा ताका म्हजो आदार करुया. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना एकचाराची आमी खुणां जाता. वी बिकम द सायन ऑफ वननेस. तिसरे सुवातेर हांव म्हज्या आनी समुदायांत वो समुदायाच्या जिवितांत नवसरतूय हाडटा तेन्ना कातोलीक पवित्र सभेच्या मोना पोरमोणे हांव जिवंक पावता. म्हज्या भावार्थाची सोत मानता आनी जेजूच्या शिकोवण्या पोरमोणे हांव म्हजें जिवीत मांडून हाडटा. इग्रोज मातेच्या नेमा पोरमोणे हांव म्हजें जिवीत मांडून हाडटा. म्हाका बाबडीन मागीर कोणूय येवं, कोणूय बिलिवर येवं, कोणूय प्रोटेस्टंट येवं, हांव केन्नाच हालचो ना. कित्याक म्हजें फावंडेशन बरें आहा. म्हजी भावार्थाची स्वता, म्हजी मुळां बरीं आसात. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना हांव ह्या मुळांत घोट रिगलोलो आसा तेन्ना हांव म्हज्यान म्हणूंक जाता, आय एम अ कॅथलीक. हांव कातोलीक मनीस. कित्याक म्हजी मुळां म्हज्या भावार्थान रिगलोली आसा. म्हजी मुळां खेरीत भाशेन ट्रेडिशन्सान, परंपरेंत रिगलोली आसात. मुगळ बाबडीनो, जेन्ना हांव अशें करूंक पावता तेन्ना हांव कोणूय जावं कितेंय वारें मारूं म्हज्या भावार्थांत हांव केन्नाच हालोना, केन्नाच हांव दवलोना. चवथे सुवातेर, निमणे सुवातेर हांव म्हज्या आनी समुदायाच्या जिवितांत नवसरणी हाडटा तेन्ना आमी सगळीं पवित्रतायेन जिवंक पावता. एका मनाची आनी एका काळजाची मागण्यांत आमी वांटो घेता. वो जेजून स्थापलोल्या साक्रामेंतांत आमी वांटो घेता आनी आमचें जिवीत पवित्र जावंक पावता. आमच्या समुदायाचो जिवीत आमी पवित्र जावंक आमी वावुरता. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना आमचें जिवीत पवित्र जाता तेन्ना आमच्या घोराब्यान एक यादनीक जल्माक येता. आमच्या नावेलीच्या गांवांत
आसात, जायते यादनीक आसात. हांवूय नावेलीचो नागमोडेचो. आनी खेरीत भाशेन आमच्या घोराबयांत जेन्ना पवित्रताय वाडटा तेन्ना आमकां यादनीक फावो जाता. आमच्या सेमिनारींत, हांव सेमिनारींत शिकयता, आमच्या सेमिनारींत आसात आमचे नावेलीचे जायते यादनीक, जायते सेमिनारिस्ट. मोगळ बाबडीनू ह्या सेमिनारिस्ता पासत मागात. प्रे फॉर देम सो दॅट दे मे बिकम गूड प्रिस्ट. बरे यादनीक जाल्यार पुरो म्हूण मागात. जेजूच्या काळजा सारकेले यादनीक जाल्यार पुरो म्हूण तांचे पासत मागात. मोगळ बाबडीनू सरशेवटी ह्या दिसांनी रुजाई सायबिणीचे पोरबेक आमी तयार जाता. मारयेक जाय आमी सदांच दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेलोली, दुसऱ्यांचो तिका हुस्को आसलो. तिका जाय आमी सगळीं आमचें जिवीत नवसरलोले बदलून एका दिसा तिच्या पुता सांगाता सासणांक जियेलोली. तिका जाय आमचो समुदाय जिवाळ आनी सुडसुडीत जाल्लो. तिका जाय आमी सगळ्यांनी एकचारान कातोलीक मना पोरमोळे आनी पवित्रतायेन ही आमची नावेलीची पवित्र सभा बांदलोली. मोगळ बाबडीनू आमी जाणा ह्यो उंट्यो इगोर्ज न्हय, ह्यो उंट्यो आमकां दिसता त्यो इगोर्ज न्हय. तुमी जावन आसात जिवाळ इगोर्ज. यू ऑल आर द लिवींग स्टोन्स ऑफ नावेली. तुमी जावन आसात फिरगोज खेरीत भाशेन ह्या नावेलीचे फिरगोजीची. म्हणटोच पादविगाराच्या आदारान ही आमची नावेलीची फिरगोज सुडसुडीत एक देवाक मानता तसली नवसरणेची फिरगोज करूंक हेच सायबिणीचो आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार कांय गोडसो आमच्या देवा बापा मुखार आमी दवरतल्या. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. फुडारी कशे पवित्र कातोलीक आनी एकचाराची पवित्र सभा बांदून हाडून ती नवसरणीची किर्णां समाजांत जावंक तांकां देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. अन्याय भ्रश्टाचार सोडून दिवन आपल्याचेच बरेपणा पासत न्हय पूण सगल्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांच्या हातान दिल्ली कारभारी तांणी जबाबदारेन पाळूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या समाजांत आनी गांवांत जायतीं आमचीं भाव भयणां अनेक पिडेक लागून कश्टावतात. तांच्या ह्या कश्टांच्या वेळार आमी पवित्र सभा तांकां आपणावून फावो तो सांगात दिवन आनी तांच्या कश्टान वांटो घेवन तांकां बुजवण मेळूंक आनी देवाचो पेकोवणेचो हात तांचेर पडूंक आमी बोरवाश्यान देवा लागीं मागुया. आयच्या संवसारांत देसा देसा मदें झुजां पेटून शांती इबाडलोली कशी दिसून येता. आमी आख्खी पवित्र सभा एक मोगाची फामील कशी ह्या वेळार आमच्या मागण्या वरवीं आनी जाता तितलो आदार आमच्या कोश्टावतल्या भाव भयणी पासत दाखोवंक आमकां सगल्यांक देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. मोगळ बाबडीनो रुजाई सायबिणीचे विणवणेन आमचे पासत मागुया, आमच्या गोराब्या पासत मागुया.
आमच्या शेजाऱ्या पासत मागुया जायती खेरीत भाशेन पिडेंत आसात जावं लंग कॅन्सर वो जावं ब्रिदींग प्रॉब्लम आसा तांकां आस्थमा आसा तांकां ब्रोंकायटीस आसा TB आसा निमोनिया आसा जे कोविडा दिसांनी जायते जाण असल्या दुयेंसान कोश्टवताले आनी आजून पासून कोश्टवतात ह्या लोकां पासत मागुया जे वावर करतात ऑक्युपेशन आसात फॅब्रिकेशन्स थेवोय प्लंबर इलेक्ट्रिशन्स ह्याही आमच्या भाव भयणां पासत मागुया समाजाचे उदरगती पासत समाजाच्या नोसरणे पासत तेवूय वापरतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया सर्गींच्या बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती तुका जाय जाल्यार आमकां फावो कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो हे मोज्या आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आत्म्यातले बलिदान आपल्या मनाखाली वळीवेन आमचे न्याके पवित्र विचार सर्वस्व मान घेऊ. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आख्ख्या संवसाराची सोडवण करूंक तुजी खुशी जाली संवसारी बेसांत तुजे सोडवणेचें काम करूंक तूं आपयतासाय तांचो वावर मानून घे आनी तांकां पवित्रतायेचो खुमीर जावंक आनी जेजू क्रिस्ताच्या मनोभावान सगळो संवसार भरूंक ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काल जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मारयेचो भक्तीन आयज आमी उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा शेकांशेक प्रितोमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सुरकाळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो तिचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणेक आमचेय ताले मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनोची मोठपणा पूर्वे तुवें राखसोरी सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रेती मोगान वाडूय. पुनर्जीवन कोणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भुणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दरेका भाव भुणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवान सुसे, भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान सुसेवास, भाग्यवान फ्रांसीस शावियर, भाग्यवान सांतातून आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातान, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव सासनाच्या आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सगळीं आमी सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिसांव दोशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धार्मीक पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवोसकाय आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. इती देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्याचे पितृचे म्हाका पावना. तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
देवाक वयता. उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझे कृपेचे भोरतेंत आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दिलाय तो वांटो घेवन आमी तुका प्रार्थाव. संवसारी राटावळींनी आसलोली तुजी भुरगीं शुभ वर्तमानाच्या स्वतांची धिरादीक साक्षीदारां जावं आनी तांचे वरवीं तुजी पवित्र सभा संवसारांत आपलें काम सदां वडे सुडसुडायेन चलोवन व्हरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. भाव भयणानो, आयज आमचे मदेकात आसा फादर मॅथ्यू रिबेलो, आमच्याच नावेली गांवचो. आमी तेन्ना उलो मारलो ताका व्हडे कशेन होयकार दिवन मिसाची भेट ताणें भेटयली, देवाच्या उतराची परगोटणी केली आनी आमची काळजां मनां उजवाडायली म्हूण आमी पादिगाराच्या नांवान, सगल्या याज्ञिकांच्या नांवान आनी फिरगोसकारांच्या नांवान ताका देव बरें करूं म्हणटा. फादर मॅथ्यू रायतूरचे व्हडले सिमिनारीन प्रोफेसर प्लस प्रिफेक्ट ऑफ डिसिप्लीन कसो वावरता. अशा वावराचेर, अशा मुणयारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद बेसावा आमी मागता. आयची सगली मांदावळ सांबाळूंक आपलो आदार दितोल्या सगल्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. सकाळीं आनी सांजे कुमसारांचो वेळ भायल्यान बोर्डार तुमी पळोवचो आनी अदीक बरे भाशेन कुमसार जावन हे परबेक तुमी तयार जावची. आमचो साती साक्रामेंत सदांच उक्तो आसा. वेळ करून थंयसर वचून मागणे तुमी करचे म्हूण आमची विनंती. कोणाकूय जर भलायके वाटेन बरें दिसना जाल्यार आमचो फर्स्ट एड कावंटर आसा बॅन स्टँडान. तुमी वचून भलायके बाबतींत थंयसर इलाज घेवंक जाता. आमचे इगोजेचे सरभोंवतणी आमच्या कंपाउंडान आमी उदक दवरलां. तशेंच आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयता ती मांदावळ तुमी बरे भाशेन सांबाळची. भायर सरतना लूट करचे न्हय, सवकास भायर सरचे. तशेंच आमच्यो कांय तेरसाच्यो रोजरीज आमी विक्रेक दवरल्या. आमची फिरगोज रुजाय सायबिणीक भेटयल्ल्यान
हे देवोत्सव आमच्याय कुटुंबांनी चडचें आनी वाडचें म्हूण हो आमचो आवडो. हाका लागून कांय रोज रीस आमी सेलाक दवरल्या, तुमी ते व्हरचे म्हूण आमची विनंती. लोकांक भितर भायर सरूंक आडखळ जाता ते परी एक्झीट आनी एंट्री गेट आसात, तांचे फुडल्यान मोटरां तुमी पार्क करची न्हय. एक मोटर पार्क केल्यार अदीक लूट जाता हें समजून घेवचें. आमच्या दोनूय वाटांनी कॅन्टीन आसा आनी आयचें कॅन्टीन केलां आमची नावेलची SSVP आसा तांच्यांनी. गरीब दुबळ्यांक आदार दिवंक ती बारी वावरतात, तर कॅन्टीनान वचून तुमी तांकां भेट करची. तशेंच थंयसर आमी लॉटरी दवरल्या, ह्योय लॉटरी काडून तुमी आमच्या गरीब भाव भयणांक आदार दितले म्हूण आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. शायन ऑन कॅन्डल्स टीम हांगासर आसा. सेंटेड कॅन्डल्स विकूंक आमची भुरगीं जी HIV/AIDS हांकां लागला तसलीं भुरगीं थंयसर ती वावरता आनी हो कॅन्डल विकून असल्या भुरग्यांक एनावळ एकठांय करूंक ती वावरता. तुमी एक तरी वाद घेवन असल्या भुरग्यांक तुमचो आदार सहकार दिवचो म्हूण आमची विनंती. तशेंच हँडमेड ज्वेलरी स्टॉल आसा. आमचें एक तरणाटें थंयसर विक्रेक घेवन बसला, ताकाय तुमी भेट करची म्हूण आमची खालती विनंती. उबे रावया. मोगाळ बाबुणीनो, आशिर्वाद दिवचे आदी खेरीत भाशेन म्हजे दिनवास पादविकाराक म्हाका ही संदीक फावो केल्ल्या पासत तुमचे पासत मीस भेटोवंक, तुमचे हुस्के पोंती, तुमचे आवंडे देवाक उबारूंक आनी तेच भाशेन हांव दिनवासा तांच्या कुरांक जे खेरीत भाशेन तुमचे पासत वावुरतात. ह्या वेळार सायबिणीचोच आदार घेवन तुमकां हांव आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, सर्वेस्पोर देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो खेरीत भाशेन तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर सदांच आशिर्वाद घालून तुमचे सांगाता रावूं. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. रुजाय सायबिणीक मागणें. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक लावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत तुका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज करपा मागून घे. उगीच रावन रुजाय सायबिणीचे विणवणेन तुका कितें जाय भावार्थान माग. हे देवाचे माये, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जाव म्हूण हांव ओतरेकता. ए सोंसल्यांचे बोजोंडारी, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्या संतोशान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागता. ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगलीं बरोबर म्हणया.
नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्वर जेताय आसा दुसऱ्या मध्ये तुझो आणि सदोइचो पुजेसु भाग्यवती बरे देवाची माय आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Ruzai Saibinnichea Novenacho Sovo